पेट्रोल पंपार बी बसीत घालून दवरले. 100 माय तसं दिसते पेट्रोल पंपार आणि ते ग्राउंडार थंय घातल्या त्या प्रमाणे जाले काबार लेफ्टान हांग सर्कल जालो. हा हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर आयज न्ही बुधवार आणि आयज आम्ही वता देवळांक. आमचे मये देऊळ असनी कुलदेवाचे, सो आम्ही आयज थंय वता. एक्चुअली खूप टायमा पयलींसान वचपा आशिल्ले, बट वचप कितें जालेंच ना. जानेवारीक जेन्ना मकर संक्रांत जाले पळय न्हू, तेन्ना देवाक वायणां काडून दवरलेली, सो ती दिवपाची आशिल्ली, ती दिवपाक वचपा आशिल्ले आमी. बट आयज फाल्यां करून तशेंच उरलें. तर हांगा येयल्लीच आशिल्ली न्ही काल, तेका लागून म्हटलें चल आयज वचून येवया म्हणून. वायणां बी हांगाच हाडून दवरलेली, केन्ना वतली तेन्ना दितली म्हणून. सो ती हांगाच आशिल्ली, तर या म्हटलें मा हाय म्हणजे माक एसीचो वास येता खंय, सो मा गाडयांत बसता तेन्ना मास्क घालून बसता. एक्चुअली आमगेलो एका एसीक एअर प्युरिफायर बीन एअर फ्रेशनेस बी कांयच ना, जाल्यार बी तिका वास येता. सो ती गाडयेक बसतना मास्क घालून बसता. आनी पळय आतां आमी ऑन द वे आसा. सकाळी बेगीन भायर सरया म्हणून चिंतलेलें, पण लेट जालो. 10:30 कितल्या भायर सरले दिसता आमी. ऑलमोस्ट 10:30 सुमार जाली भायर सरता म्हटल्यार. 11:30 जाले आनी 15-20 मिनटान पावतली. मागीर देवळान पावले की मागीर दाखयता तुमकां. एक्चुअली शूट केलं दिसता न्ही आमी मोये केन्ना व्हिडिओ करूं ना, केला आसतलो, पण तरी पण आयज तुमकां परत दाखयता देवूळ आमचें कशें आसा तें. जशें आमचे ते कुलदेवाचें देवूळ आसा पळय बारीक अशें, तशें हे बीन अशेंच आसा बारीक अशें. थोडेशें अंडर कन्स्ट्रक्शन बी आसा, मुखाल्लें काम बी चालू आसा. ते सगळ्यांनी तुमकां गेले की दाखयता मागीर. सद्या आमी ऑन द वे आसा. तो फोनारू उलयता. सो पावली आमी आतां हांगासर. आनी हे पळयात, हे आमचें देवूळ जे तुमकां म्हटलेलें पळय न्ही अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा म्हणून. तर देवूळ भितर आसा पळय न्हू तें पयलींचेंच आसा, आनी भायर मंटप जाका आमी म्हणटा तो बांदतात. आनी हे दुसरें देवाचें देवूळ. सो हो रोड हे सायडीच्यान. एनवायरमेंट चल. हे मया केळबायकान्नीचें देवूळ आमचें. केळबायकान, मयकान, मागीर शिरगांवकान अशें न्ही सगळे भयणी देव. आनी एक भाव खेतोबा जेचें देवूळ ते सायडीच्यान आनी फुडें आसा. तर हो आमचो कुलदेव केळबाय देव. देव मिन्स देवी ती आमची केळबाय देवी. आता मे म्हयन्यान जात्रा आसतली, रिमझ बी आसतात. चलात तर या भितर. आजू बाजूंनी बारीक बारीक खूब देवळां आसात. आनी मागीर फुडें मयकान्नीचें देवूळ दाखयता तुमकां. सो हें न्ही आमचें देवूळ. ओल्ड पॅटर्न जशें देवूळ आसता पळय तशें. भटमाम आसा, पुजा करता. आतां भटमाम म्हणटाले व्हिडिओ काडूं नाका म्हणून. सो तो सांगचे पयलींच न्ही हांव कॅमेरा बी बंद करता. आयज 2 भट आसा मगे.
माईक देवळा असतात न्ही. पिकली घोटां मोठी जावन पण मातशी मातशी येल्लो जाल्या. सो हे आमचे मयकांनीचे देऊळ उदो गेल्ले ते केळबाई देवीचे आनी हे मयकान देवीचे म्हळ्यार आमची जी देवी आसा पळय न्हू केळबाई देवी तिचीच भयण मयकान देवीचे देऊळ. सायडीन राव मरे कितें आशिल्लें दिसता होम बी घातलो मरे. वाईन ठेवल्या हांगा लग्न बी जातात. हय तर आता न्ही दनपारचे 1:30 सुमार जाला. पारचे न्ही आता 1:30 जाला आणि केळबाय देवीचे देवूळ दाखयले आणि मयकान्नीचे देवूळ दाखयले. सो ती 2 देवळां जाली. आता आमी वयता तिसरे कडेन. खंय रे तर आता न्ही आमी वता माईगे म्हणल्यार म्हागे मावशेगे. हांगा न्ही म्हापसा हिल्डोना म्हापसा न्ही म्हाज्या मावशेचें घर. सो आमी थंय वता आता. आणि कालचो गुलाराचो इफेक्ट पळय हे सायडीच्यान सगळं गुलार केसांक बीन हांगा आयब्रोक हांगा सगळं गुलार. आणि मेन कितें जाल्यार म्हाका न्ही पिंक कलर गुलाराचो हे उरलो स्टेन उरला आणि हेका कोणे पर्पल कलर लायलो. सो आजून हेगेलें तोंड काळेंच आसा. तिजो तोंड काळेंच आसा. मातशें काळ मारता तरी घासून घासून काडलं तेणें वचना. गुलाल लायलो की ना तसंच जाता उरतात तो मातसो. सो द गुलार ना तुमी म्हणटाले मागीर हांवें असलो पिंक कलर मेकअप केला म्हणून. म्हाका सांगता देवाला उरपाकच जाय खंय. तर आता आमी न्ही वयता मावशेगेर वता. म्हाजी मावशी आसा न्ही हांगा म्हापशांत
थंय वता. मोस्टली आमगेलो अशेंच आसता, हांगा येता पळय आमी देवाक तेन्ना मावशेगेर आमी वताच. कित्याक ना जाल्यार अशें स्पेशली इतले पयस येवप बी जायना. म्हळ्यार अशें कितें कारण आसता तेन्नाच येवप जाता. मदीं अशें चडशें हांगा देवळान येयली, मावशेगेर गेली, घरा गेले. आमगेलो होच चडसो रुटीन आसता ह्या सायडीन येता तेन्ना. तर आतां आमी मावशेगेर वता, माईगेर, आनी मागीर थंय पावली की तुमकां शूट करून दाखयता. हांगच्यान लागींच शॉर्टकट शिरगांवकान्नीचो देवळाचो रस्तो काडलो की फुडें ते सायडीन केबल ब्रिज आसा पळय न्हू किटलाचो, तो ते सायडीच्या. सो थंय पावले की मागीर दाखयता तुमकां. हांगच्यान थंयच्यान फुडें न्ही गे हो रस्तो न्ही गे शिरगांवकान्नी देवळाचो. सो हो रस्तो जो आसा पळय न्हू तो शिरगांव गेला. शिरगांवकान्नीच्या देवळात जात्रा आसतली न्ही, आनी अशें आमगे माईगेर वता. पयलीं मायली घर हांगच्यान दिसतालें, आतां हांगच्यान मायली घर बी दिसना. हांगसर मायली घर. सो हे कोणे आतां कितें सवका चल रे. मातशें घालपा न्हू बाय जालें सुरू. आतां ओपन कर गो. कितें थोडी लायट बी पेटली नाही. तू काय लायट गे हांवें चमचो घेतलो म्हणून कितें घेता ना मग हांव हेणे चमच्यान हांव हेणे चमचे हें करता करता. पेपर ना तुका, पेपर ना तुका. हा अभ्यास कर मगो. चल बाय मातशी आता तेगे लंच ब्रेक. वॉटरमेलन पार्टी. तेगे प्लेट सकल आसा. मसाला वॉटरमेलन. लग्नाक बी जाता तोंडार कॅमेरा हे करून दवर मातशें लागत येयल्या व्हरोन दवरपा. सांग जाल्या मगो. तूं तें तुका सांगना बारीक. आनी हे कसली झाड. ते चंदन आसूं बारीक आहा ह्यो खापय तेका म्हणना मोठी जाता ते लांब त्योच म्हणटा गो. त्यो जाता म्हणल्यार ह्यो खांदून खायला पूण त्यो हेज्यो ह्यो बरी म्हणलेल्यो हय ते आमच्यो गाठी न्हू त्यो लांबट. आवय कितली जाल्ली बाय फाटली दिसा आनी भरलेली पयर हांवें इतली हे कस भरून अशें काडले न्ही. मागीर कितें केलें लोणचें. हे मा बीन तांकां दिली कणकणा दिली. बिमला बिमला. गाय गा बैल तो मस्ती दिसता म्हणटा नाकातल्यान घातला. ती लिंबीनीचं बी काड गो आमचे. खंय गो लिंबी. लिंबू लागल्या. बारीक बारीक जाल्या. कोणी मागीर फाल चोरू येयल जाल्यार लिंबू दिश्टी पडटा. तेका लागून पळय कितली जाल्या पळय. आतां हांव व्हिडिओ काडटा मागीर म्हागे वाटो दवर म्हाका. हय कित करता तर तुमी लोणचें. हा तूं उलयत ती आतां. फाल्यां एग्जाम आहे पेपर एसएससीचो. पळय दाखय गे बिमला. आनी जिजू आनी पा भायर बसून गजाली मारता. बरें पिकलें मगे. हय हांवें म्हाका ता बस हय
या मावशीकडे एक गाय हॅलो गाय आई भीमलं काढता बी लावून येला भीमलं काढपा मोठी माई कळ ना ती रावतली म्हणून सांगते बाय बाय बरं बारीक माई येत ना कितल्या आता मावशान घेऊन येवपा म्हणटले तेका लागून हांवें मावशाक सांगून दवरला मावशाको टाइम ना मावशा सुट्टी मेळना खंय हा मावशा काकी तोरा हाडपा वयता सुट्टी म्हणजे स्पेशल सुट्टी तू घेतल्या बरी साडी बी न्हेसली मगे मावशेगेसून न्ही भायर सरपाक आमकां खूब लेट जालो लेट इन सेन्स तुमकां खबर आसा न्ही खूब दिसान कोणागेर गेलें की मागीर मातशें बसप उलोवप हें जाता सो तें सगळें उलोवन करून बसून खूब लेट न्ही आमी भायर सरली आनी एक्चुली आमकां न्ही तेंगेर वचपाक बी लेट जाल्लो लेट हेकाच लागून की आमच्या देवळान न्ही पुजा जाता म्हटल्यार देड बी जाता आमची पुजा जाली की ना मागीर आमी मयेकान्नीच्या देवळान गेलीं आनी तेज्या नंतर मावशेगेर पावता म्हणल्यार न्ही आमकां 2:30 सुमार जालीं थंय मातशी जेवली बसली केली म्हणल्यार रोकडीच न्ही 5-5:30 जाली आनी तेन्ना आमी मागीर घरांतल्यान भायर सरलीं तेंगेरसान घरा वचपाक सावड्ड्या मम्मीच्या घरा आनी घरा येता आसतना न्ही वाटेर कांय चड शूट केलेंच ना म्हणल्यार आमी मातशी भायर सरपाक लेट जालो अर्दा वाटेर पावता म्हणल्यार काळोख बी जालो सो मागीर कांय शूट केलेंच ना सो तेका लागून न्ही आयचो हो बारीकसो व्हिडिओ न्ही हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन ते म्हणसर थँक्यू फॉर वॉचिंग आनी अशेंच तुमी न्ही म्हाजे व्हिडिओ पळयत रावात.